नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळयात 2 बटाटे कापले आनी धुल्या हांची न्ही बरी मसाला घालून न्ही भाजी करूया बरी तिखट सारकी। आनी ताका लागून साहित्य कितें जाय तर हळद, मीठ, लाल तिखट, कांदे 2 घेतले धाकटे तसले ते, ओली कोथंबीर, लसूण धाडायल्या 10 पाकळ्यो बारीक त्यो, सोय आनी हो करवील आनी फोडणे खातीर सासवां, जिरे, तेल आनी हिंग घेतात। हे पळया आतां पॅन तापलें, तातूंत तेलूय तापलें घातले ते आनी हो हिंग घातलो, ही सासवां आनी जिरे, तातूंत आतां लसूण, कढीपत्ता, इल्लीशी ओली कोथंबीर दळपाचें। आतां ही लसूण ही पळय ब्रावन जायत आयली तेन्ना भितर कांदो घालपाचो। आनी कांदो बरो फ्राय करपाचो। आता हो पळय कांदो जायत आयलो तशें हातून न्ही बटाट घातले, बटाटी परतपाचे, आता हे 1-2 मिनटां धापून दवरुया। आता ही 2 मिनटां जाली, वाफेचेर उदक आयले, आता तातूंत मसाले घालुया, लाल तिखट, हळद, आनी इल्लोसो गरम मसाला थोडो, हे बरें धवळपाचें तशेंच धापून दवरुया 5 मिनटां। आता हे पळय 5 मिनटां जाली, उदक सुकलें न्ही हातूंतले आसले ते। आता भितर सोय घालुया, मीठ घालुया, मीठ आपल्या टेस्टी प्रमाणे घालप, आता हे बरें सगळी कडेन मिक्स करपाचें। आता तातूंत कितें करप, आता न्ही हातून इल्लेशें गरम उदक घेवप आनी घालप, आनी कशें घालप ते अशें सायडीनी घालप पळया, बस म्हणजे इतले सुमार, म्हणजे हे पळय इतले घातले, एका काशया इतले म्हणजे चमचा इतले अशें मोठे। आता हे दवळपाचें मातशें आनी तशेंच धापून परत दवरुया आनी 1-2 मिनटान पळोवया। आता हे पळय 2 मिनटां जाली,
बरें जालें पळय, कलरूय बरो आयलो. आतां मातशें सुद्दां हे पळय उदक आसा पळय, हे पळया मातशें सुद्दां आसा तें सगळें काडपाचें. आतां हे सुकोवपाचें सारकें अशें, म्हणजे रेडी टू सर्व जाली. आनी कितें आसता जाणा, सॉस आतां तुमच्या भुरग्यांक आवडटा तर तुमी सॉस घालप भितर. हे पळय एकूच चमचो घेतला, हे तिखट सॉस आसा. आनी आतां हातून सॉस घालपाचें. हांव इल्लेंशें घालता, हें ऑप्शनल, कोणाक जायच तेणी घालपाचें. आतां तुमचे कडेन सॉस ना घातल्यार जाता अशें. आनी ही आतां बरी सुकोवया, म्हणजे ती रेडी टू सर्व जाली. आतां हे पळयात तातूंतलें उदक सोंपलें सगळें. आतां तातूंत ओली कोथंबीर घालुया आणि रेडी टू सर्व जाले. गॅस बंद करूया. ही पळयात आतां ही रेडी जाली बटाट्याची भाजी मसाल्याची केली आतां ही भाजी, आणि बरी झणझणीत सारकी. तेन्ना अशीच तुमी करून खाया. आणि तुमच्या भुरग्यांक जर आनीक सॉस बीन जाय जर हे पळया अशें घालावय, आणि चपाती बरोबर खावपाक मस्त सारकी. आणि अशीच तुमी तुमच्या घरा करून पळया. म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नाका. तशीच ही म्हाजी रेसिपी तुमी पळयली न्ही म्हणून पळयताल्याक हांव मना पासून म्हणटा देव बरें करूं.